मातेव वापरमणे शुभ वर्तमान आवेस्वर 14 ओळी 1 ते 30 आनी 6. जुआंव बातिस्ताचें मरण. त्या दिसांनी जेजूची किर्ती उपराजा हेरोदीच्या कानार पडली आनी ताणें आपल्या राजवाड्यांतल्या मनशांक म्हळें, जुआंव बातिस्त हो तो मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला, देखून ताचे वरवीं ओचोरयां जातात. हेरोदियस म्हणलोले आपल्या भावा फिलिपाचे बायलेक लागून हेरोदीनूच जुआंव बातिस्ताक धरून बांदलोलो आनी बंदकुडींत घाल्लो. कारण जुआंव ताका म्हणटालो, तुज्या भावाचे बायलेक तूं घेवन आसायतें तुजें कर्तूब सारकें न्हय. ताका तो जिवेशी मारूंक सोदतालो, पूण लोकांक भियेतालो, कित्याक लोक जुआंवाक प्रवादी म्हूण मानतालो. उपरांत हेरोदीच्या जल्माच्या दिसा हेरोदिसाची धूव सगळ्या मुखार येवन नाचली आनी हेरोद इतलो खोशी जालो की आपणा कडेन ती मागी तितलेंय तिका दितलो म्हूण सपूत घेवन ताणें बासायलें. आवयन तिका शिकयलोलें तशें तिणें मागलें. जुआंव बातिस्ताची तकली एका ताटांत घालून म्हाका हांगासर हाडून दी. राजा कोंतीबरीत जालो, पूण सोपुताक लागून आनी पंक्तीक बसलोल्यांच्या भिडेक पडून ताणें ती तिका दिवंक लायली. आनी मनीस धाडून बंदकोणींत जुआंवाचें शीस कापलें, ताची तकली एका ताटांत घालून हाडली आनी चेडवाक दिली आनी ताणें ती आपले आवयशी व्हेली. जुआंवाचें शीस आयलें आनी तांणी ताची कूड व्हरून निकी पेली आनी वचून जेजूक ही खबर दिली. 5,000 लोकांक जेवण. हें आयकोना फुडें जेजू थंयचो भायर सरलो आनी होड्यार बसून एकसुरे सुवातेर एकलो रावचे खातीर खोडसरून गेलो. पूण हें लोकांक कळटोच नोगरांत थावन तीं ताचे फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेलीं. व्हड्या वेलो देंवन ताणें पुस्कोळ लोकांक देखलो आनी तांचे चुरचुरे धरून तांच्या वायटाकारांक बरीं केलीं. तिनसाना ताच्या शिसांनी लागीं सरून म्हळें, ही स्वात एकसुरी आनी सांज जाली म्हणटोच लोकांक धाडून दी, तांकां आपणाक जेवण खाण विकतें घेवन दी. जेजून तांकां म्हळें, तांणी खंयसरूच वेची गरज ना, तांकां खावंक जेवंक तुमीच दियात. पूण तांणी परतीपाळ केलो, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. तेन्ना ताणें म्हळें, तीं हांगा म्हजेशी हाडात. लोकांक ताणें तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायलें. 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातांत घेवन ताणें स्वर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासलो. मागीर उंड्याचे कुडके केले आनी शिसा लागीं दिले आनी शिसांनी ते लोकांक वांटले. सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं आनी उरलोले कुडके तुकडे तांणी एकठांय केले. 12 उपोट भरलोल्यो पांटल्यो. बायलांक आनी भुरग्यांक धरी नासतना जेवलोले ते दादलेच सुमार 5,000 आसले. जेजू दर्याचेर चलता आनी रोखडेंच आपूण लोकांक घरांत धाडटा म्हणसर जेजून शिसांक होड्यार चडूंक आनी आपणा आदीं पेलेतोडी वचूंक लायलें. लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो. तिनसांज जातच पर्यान तो थंय एकलोच आसलो. होडें भायर दर्यांत पावून लारांनी बोडवतालें, कित्याक परतें वारें मारतालें. फांत्या वारार जेजू दर्याचेर चलून तांचे सरशीं आयलो आनी ताका दर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भिरांतीन तांणी बोप मारली. पूण रोखडेंच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हणलें, धीर धरात, हांव तो, भियो नाकात. पेद्रून परतीपाळ करून म्हळें, सायबा, तूंच जाल्यार उदकाचेर चलून तुजे सरशीं हांव येसो कोर. जेजून म्हणलें, ये. तेन्ना
पेद्रू होड्यावेलो देऊन जेजू सोरशीं वचूंक उदकाचेर चलूंक लागलो. पूण वादळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हाका वाटाय. आनी रोखडोच जेजून हात पावून ताका धरलो आनी म्हणलें, हलक्या भावार्थाच्या मनशा, कित्याक म्हूण दुबावलोय तूं? आनी ते होड्यार चडटात म्हणसर वारें थांबलें. होड्यांत आसले तांणी ताचे मुखार सरपटून म्हणलें, खरेपणी देवाचो पूत तूं. गेनेझारेत गांवांत जेजू पिडेवंतांक बोरीं करता. आनी पेलेतुडी पावतोच ते गेनेझारेत गांवांत गेले. त्या गांवच्या मनशांनी ताका वळखतोच चारूय कडेन सांगून धाडलें. तेन्ना सोमेस्त वायटाकारांक ताचे सोरशीं हाडलीं. ताच्या वस्त्राच्या देगेक तरी हात लावंक दी म्हूण ताचे लागीं मागतालीं. आनी हात लायलो तितलीं सारकीं बरीं जालीं.